बाळ्ळी हॉस्पिटला कडेन कुंकळी हायस्कुलाच्या बालरथाक अपघात जालो. पूण सगळ्यो अँब्युलन्सी इफी आनी नॅशनल गेमींक लागून वेल्ल्यान अपघातांत जखमी जाल्ल्या भुरग्यांक उपचाराक व्हरपाक कळाव जालो. सरकारी बेशिस्ती आनी हलगर्जीपणाचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्तान जाल्यार सरकाराचे निष्क्रियतेचो पोस्टमॉर्टमच केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज बाळ्ळी हांगा हॉस्पिटला कडेन एक एक्सिडेंट जालो. तो म्हणल्यार बालरथाक जी बारश्या बेनोड्या खड्ड्या हांगसाकून ज्या भुरग्यांक घेवन येताली ह्या बालरथाक एक्सिडेंट जाला आनी ही बालरथ कुंकळे हायस्कुलाचे आसले. आनी जेन्ना बाळ्ळी हांगा पाट्या कडेन पावली, पाट्या म्हणटा थंय ड्रायव्हराचो खंय तरी कंट्रोल गेलो आनी ही गाडी जी आसा ही सकयल पडली. ह्या हितून जवळ 60 सुमार भुरगीं आसली, तितूंतली 30 सुमार भुरग्यां इंजर्ड जाले कडेन आसात. आनी एक दुर्दैव आनी वायट दिसता की आमची हॉस्पिटल जे आसा हे ज्यो एम्ब्युलन्सी ज्यो आसात ह्यो खंय तरी इफी आनी नॅशनल गेमी व्हेल्ल्यो ह्यो आज पर्यंत हांगा पावना. आनी हेजे खातीर ह्या भुरग्यांक मडगांव रिफर करपाक टायम लागलो. आनी हांगा जेन्ना ह्या लोकांक कळ्ळें तेन्ना पुलिसेकूय कळ्ळें. तेणी इमिजिएट पुलिसांनी आनी लोकांनी सगळ्यो ज्यो खंय खंय एम्ब्युलन्स आसा तांकां ट्राय केले आनी लास्ट आमकां म्हायती मेळटा कोता कुट्टाळी साकून सुद्दां ह्यो एम्ब्युलन्स हाडून ह्या भुरग्यांक मडगांव हॉस्पिटल व्हरपा पडले. ही एक लजेची गजाल. सरकाराक इफी पयली जाय काय लोकांले जीव पयली जाय. जर तुमी इफी करतात, इफी तुमगे काम जाल्यार तुमी हाडून दवरपाची गरज आसता. पूण सरकारान लोकांली पळोवन गेले ना, तेका तेंची पडले आसा. म्हणूनच आज ही दुर्दर्शाली कडेन आसा. ही नॅशनल हायवे 17 आसा, हांगा रोड सारको ना. हांगा अशी रोड आसा कितलो तेंप जालो लोक मागतात बायपास रोड काडचो म्हणून, पूण हेचेर खंयच करनात. म्हणूनच लोकांनी आज सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन एम्ब्युलन्सी ज्यो आसात ह्यो बाळ्ळी हेल्थ सेंटराक हाडच्यो म्हणून. हॉस्पिटलाच्यो अँब्युलन्सी इफीक लागून पणजे व्हेल्यात. त्यो अजूनही हाडल्यो नात. देखून भुरग्यांक उपचारांक मडगांव हॉस्पिटलात व्हरपाक त्रास जाले. हे गोवा 365 बाबू कवळेकाराचे नदरेक हाडून दिले. पळयात ताचे रिएक्शन. हांवें लास्ट असेंब्ली केल्यार तुवें कडेन चोयला आसतलें. हांवें म्हणलें आमगे हेका एम्ब्युलन्स जाय आनी एक एम्ब्युलन्स आहा ती इवन कार्डियक आमकां ना. हो प्रश्न थंय काडलो. आतां समज जर सरकार तरी कोण ना जाल्यार आमकां कांय कळपाक शकनाय. आमकां सगळें सरकाराचें घेना, एडमिनिस्ट्रेशनूय सारकें आसपा जाय. हिंगा सद्या आमचे कडेन हिंगा मेडिकल ऑफिसर आहा तो म्हाका कोणाक चार्ज दिलो इज बीन ट्रान्सफर्ड. सो फूल फ्लेज स्टाफाचे एक प्रॉब्लम आहा. दुसरे आतां म्हणटा आमी भुरग्याचो एक्सिडेंट जाला, आतां आमी कोणाचो ड्रायव्हराचो गुन्यांय कोणाक पडना. जेन्ना असेंब्ली हांवें केल्ले आमगेले बाळ्ळी स्कुलाकूय एक बस ऑलमोस्ट 170 भुरग्यां हाडटात. 3 राउंड मारता. जो आमगेलो पीटीए चेअरमॅन आहा तो त्या ड्रायव्हराक तो एक पडे फुडें मातशें स्पिडीन वचपा आसता, हाडपा भुरग्यां व्हरपाक. ही पर्टिक्युलर बस न्हू. आतां एक्सिडेंटाक कांय जालना म्हणून बरें जालें. आमगेले बाळ्ळी स्कुलाक एक बस 3 पाट ट्रीप मारता. सो भुरग्यां समज 8 स्कुलाक वचपा जाय ती 6 रेडी आसताय घरा कडेन. सो म्हाका हें खूंय गरज्यो आसता ह्यो सरकारान हेजेर ऑनरेबल आमगेले हेल्थ मिनिस्टरान आनी एज्युकेशन मिनिस्टरान दोगांयनी म्हाका सदां नजर घालपा जाय. आज बरें जालें की भुरग्यांक कांय जालना. जालें तरी मागीर सरकार दड उगत करता. आमचो आमदारूय मागीर पावताय. बट जाय आनी हांवें तुमकां सांगता म्हगे रिकॉर्ड कार्डान पयलें असेंब्लीक हांवें सांगलां ना तें. हेल्थ मिनिस्टर जागो आसा काय न्हिदोन आसा म्हूण तो कितें पळयला तुमी? हेजेर केन्ना विचारला तुमी ताका तूं न्हिदला काय जागो आसा काय म्हणून? हेल्थ मिनिस्टर सांगता बाबा आपणाक तितले फंड्स मेळनाय. लास्ट टायम असेंब्ली जाल्यार हेल्थ मिनिस्टर आन्सर आलो आय एम नॉट गेटिंग सफिशियंट फंड्स. सो आतां म्हाका खूब बारीक ही गोश्ट जाल ते प्रमाणे आतां तरी सरकारान दडगत करपा जाय. आनी जात तितले म्हाका सुद्दां फूल फ्लॅग इवन एक कार्डियक आमचे कडेन एम्ब्युलन्स ना. एक कार्डियक एम्ब्युलन्स हाडटा मडगांवचा रावपा जाय आनी बांबोलचा रावपा जाय. आमगे लास्ट 1 वीक जालें ऑलमोस्ट एक भुरगो हिंगा व्हरपा ना म्हूण हिंगा हार्ट अटॅकीन मॅसिव अटॅकीन मेलो. कार्डियक तरी एम्ब्युलन्स जाले तो म्हणल्यार जाता आसलें. सो हांव दोश दिना. बट म्हाका हो टायम न्हू कोणा तरी गुन्यांव करपाचो एलिगेशन घालपाचें. बट जालें इन्सिडंट जालो. आतां हेजे मुखार तरी आमी जायत्यो फॅसिलिटी आमगे ह्या हेल्थ सेंटरान दिवपाक गरज आहा. सो कार्डियक आमचे कडेन हिंगा दोतोर आसना. एक ऑक्सिजना लागून इश्यू जाता. एक पडे ऑक्सिजन लागून मनीस बायल मनीस मेल्ली. हांगची एम्ब्युलन्स आसा त्यो इफी व्हेल्ल्यो आनी त्यो आज पर्यंत हांगा पावल ना. म्हणजे इम्पॉर्टंट इफी काय लोकांच जीव एम्ब्युलन्स इफी गेले कडेन अजूनही हाडले ना हांगा.
झाली आधी इफी जावन गेली तरी पूण एम्बुलन्स हांगा पावनात आनी हेचे खातीर हांगा त्रास जाला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप तोयेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.